कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्मोना गांवान आयिल्ली आसा आनी ट्वीन प्रोजेक्ट्स आमी आज इनॉग्रेशन केलेले आसा. एक फुटबॉल ग्राउंड आनी एक रेनोवेशन ऑफ रेनोवेशन ऑफ सेक्रेड हार्ट हाय स्कूल. म्हाका दिसता एक प्राऊड मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. एक आमदार म्हाजो मित्र बाब कॅप्टन वेन्झे विएगस एक डेडिकेटेड हितून फॉर्मान आपल्या लोकांक लागून कंटिन्युअसली काम करता. आपल्या लोकांक लागून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गरज आसा, स्कूल जावं ते स्पोर्ट्स हितून जावं हे कंटिन्युअसली एक बदल हाडून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपल्या लोकांक लागून हार्डवर्क करता. ट्वीन प्रोजेक्ट्स ताणें आपल्या गांवांत हाडला. ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच तांचे जिल्हा पंचायत मेंबर, तांचे पंचायत मेंबर्स आनी सगळ्या लोकांक तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. म्हाका दिसता एक स्पिडीन म्हणजे एवरी इयर एक न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. सगळे जो श्रेय जो आमी म्हणटा हो वयता आमच्या MLAक. तशेंच तेज्या वांगडी ज्यो पंचायती आसा, जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसा, तांकां सगळ्यांक ते एक टीम म्हणून म्हाका दिसता काम करता. आनी हे सगळें करता आसतना लोकांचो आशिर्वाद ताका व्हडल्या हितून ताका लोकांचो आशिर्वाद आसा. हांव अनेकदां म्हज्या मित्राक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी अशीच फुडलीं जीं कामां आसा ही ताणें बऱ्या भशेन करची आनी मागता देवा कडेन की ताका बरें आयुश्य आरोग्य बरें यश दिवचें फुडल्या आपल्या पॉलिटिकल टेन्युअरान. Projects successfully getting executed, foundation stone lay jalo. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant Koisade, thank you Manoj for getting all this work approved and giving us an opportunity to execute. Bab Kedarak Devar Mista being GSIDC Vice Chairman, ताणे म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो, not only to approve the projects in the entire process, आणि आज he was here on this great occasion which is going to be in history, the laying of these twin projects. एक भाशेन मुगे सगळे सरपंचांक पंचांक गांव सरपंच ZP स्पोर्ट्स क्लब आनी आख्खे टीम मेंबर्सांक. सो विथआउट दीस टीम आय थिंक थिंग्स कॅनॉट मूव. एवरीवन हॅज पार्टिसिपेटेड. जावं PWD बिल्डिंग्स जे इंजिनियर्स आहाय, जावं GSIDC जे MD आहाय, तांकां सगळ्यांक एक थँक्यू म्हणून, बिकॉज देर वॉज लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन टू गेट दीज फायल्स अप्रूव्ड. We are looking at a great success. Our ground should be ready in close to 10 to 12 months on the higher side. Much before that, GSIDC has committed to complete. Our school should be ready before the next academic year from as such poile. So that means we are moving on the right track. We will ensure that overall development is being done. And we look forward for everybody's cooperation across all 7 panchayats, all 7 villages, Gram Sabha members, panchayat members. सगळ्यां कडेन हांव मागता की let us work together to ensure that we have a good community, good community living as well as good development to happen in the villages. प्रोजेक्ट कितले तुम्ही फंड यूज करता? GSIDC का project is close to around 6 crores for the ground, and for the school MLA fund is close to around 2 crores, 1.9 and something.